तर हांव सगळ्यांक तुमकां प्रेसाक गूड आफ्टरनून म्हणूंक सोदतां. आनी जे म्हाजे बरोबर आसा मिनी भगत, प्रणिता खोर्जेकर, भावना खोसले, तशेंच शबिना शेख. तुमी जाणत आसतली आयज 8 मार्च इंटरनॅशनल वुमन्स डे. जैतारा नारी ट्रस्टाच्या तर्फे हांव एवरी इयर हो वुमन्स डे हांव सेलिब्रेट करतालो. फर्स्ट टायम हांवें हो वुमन्स डे सेलिब्रेट करूंक ना. तुमी जाणत आसतली की आमचे जे मोर्मुगांवान जे आतां कॉन्सिल इलेक्शन जावपाचें आसा तेका 1 to 9 वॉर्डान आसा ते एक सुद्दां बायले खातीर वॉर्ड रिजर्व केल्लेले ना. म्हणून हांव तर म्हणटा की आमकां हो दीस आसा तो जे मोर्मुगाच्या बायलां खातीर हो एक ब्लॅक डे आसा. हांव तुमकां मुद्दाम एक फोटो दाखोवपाक सोदतां. ह्यो आसा जो मोर्मुगांवचो जो UD मिनिस्टर आसा तेजो पॅनल आसा. आमचेर फर्स्ट तर अन्याय केला तेणी हांगा एक सुद्दां लेडीज वॉर्ड रिजर्व करूंक ना. तरी पण तो आपल्या पॅनलासून एक तरी बायलेक दवरूंक शकतालो, जनरल जालें म्हणून कितें जालें. ह्या पोस्टरान तुमकां कितें दिसता? एक सुद्दां बायलेक हितून तेणें जागो दिवंक ना. हे तुमकां व्हडलो अन्याय दिसना? आयज हे जे गव्हर्मेंट आसा तांकां तर वुमन्स डेचो हे मिनींग पयलीं तर कळोंक जाय. वुमन्स हे स्टायली खातीर गव्हर्मेंट एका वटेन गव्हर्मेंट सेलिब्रेट करता वुमन्स डे, तर दुसरे वाटेन तांकां फाटींच ओडटा. एका वटेन गव्हर्मेंट सांगता बायलांक फुडें सरोंक जाय, सगळ्या क्षेत्रांत फुडें सरोंक जाय. राजकारणान तर आमकां हे फाटींच दवरलेलें आसा. तेंच्यांनी केलें तें खूबच वायट, बायलांचेर अन्याय केल्लो आसा. तरी पण आमच्या पॅनलासून आमी 3 लेडिसां खातीर कॅन्डिडेट म्हणून लेडीज घातलेले आसा. एक तर वॉर्ड नंबर 1 आसा ते प्रणिताक घातलेले आसा, वॉर्ड नंबर 7 मिनी आनी वॉर्ड नंबर 8 हांव आसा. सो हांव सगळ्या मोर्मुगांवच्या जी लोक आसा, वोटर्स आसा तांकां अपील करपाक सोदतां. सो बायलांकूय फुडें करा. आमच्या पॅनलांनी एक बायलांक रिप्रेझेंट केला म्हणून आमच्या पॅनलाकूय तुमी सपोर्ट करा. तशीच आमी बायलां आसा म्हणून आमकां बीन सपोर्ट करा आनी आमकां जिखोवन हाडा म्हणून. तशेंच हांव जे प्रमोद सावंताच्या सरकाराक आसा, तुमी मना पासून तुमी जे एडवर्टायज करता वुमन पावर हे, सो मना पासून बायलां खातीर कितें करपाक जाय जाल्यार तुमी जे आमी फायट करून हायकोर्टासून जे आमी फायट करून जे आमच्या खातीर रायट हाडलेलो आमी परत रिजर्वेशन करपाचो म्हणून, थंय सुद्दां तुमकां पळोवंक दिसता जाल्यार थंय सुद्दां तुमी कितें काय म्हटल्यार फुडें कोर्टान वचोन सुप्रीम कोर्टान वचोन आमकां जो हायकोर्टान रायट दिल्लो तो सुद्दां तुमी मारपाक फुडें सरले. आतां जी मोर्मुगांवची जनता आसा ती कितें ती दाखयतली तुमकां. सो आमी जे आसा घोर शब्दान ह्या गव्हर्मेंटाचो तसोच स्पेशली UD मिनिस्टराचो निशेध करता. आमकां वुमन्स डे म्हणूनच न्हू, एवरी डे हांव म्हणटा बायलां खातीर बी बोल्ड, बी पॅशनेट, बी इंडिपेंडंट. आमी आजून म्हणटा की आमकां फूल फेथ आसा, आजून म्हणटा फूल फेथ आसा. बट कितें आसा, आमकां प्रोटोकॉला प्रमाणे फॉर्म भरूंक जाय. तो फॉर्म भरला आमी, कित्याक ते आमी खंय फाटीं रावूंक शकना. सो आमी फॉर्म भरला, तरी पूण आमकां पूर्ण विश्वास आसा सुप्रीम कोर्टाचेर की आमच्या सायडीकूच वर्डीक जातलें म्हणून. इंटरनॅशनल वुमन डे न्हू, तेन्ना हांव सगळ्यांक शुभेच्छा दिता. तशेंच म्हाका मुरगांवच्या लोकांक शुभेच्छा दिवपाक मातशें वयर सकयल जाता. कित्याक आयज हांगा एकूय रिजर्वेशन जाल्लेलें ना 1 to 9 वॉर्डान. आयज जेन्ना मिनिस्टर MLA जेन्ना महिला दिना खातीर प्रोग्राम करता तेन्ना ते कितें सांगता, महिलांनी सगळ्या क्षेत्रांत भायर येवपाची. चूल आनी मूल आतां उरोंक ना म्हणटा. पयलीं कितें चूल मूल आयदनां घासपाची, उश्टे काडपाची, कपडे धुवपाची, तितूनच महिलांचे ह्या वयताले दीस वयताले. पण ते कितें सांगता, भायर सरपाची म्हणटा. महिलांनी सगळें कितें स्पोर्ट्सान कल्चरान सगळे एक्टिविटीन फुडें घेवपाची. पण हांगा कशें जाता, महिला जेन्ना भायर सरता तेन्ना महिलांकूच हांगा पंख कापलेले लक्षण महिलांचें जाल्लेलें आसा हांगा. कित्याक महिला आतां खंयसर तरी कोण कावन्सिलर जावंक सोदता ताका रिजर्वेशन आमकां फाटीं सरता. तेन्ना पयलीं पळय प्रतिभा पटेल राष्ट्रपती आसलेले, खंयचे कल्पना चावला खंयच्या क्षेत्रांत फुडें आसलेले, सगळ्या बाबतींत खंय हेजेर आसलेले.
मागीर कितें आतां आमची निर्मला सितारामन पयलीं डिफेन्स मिनिस्टर आसली, आतां फायनान्स मिनिस्टर आसा ती सुद्दां खंयच्या हितून फुडें आसता हांगा. ताका कोण फाटीं ओडिना. म्हण हांगा आमच्या हितून कितें जाता, मुर्मगांवान कितें जालां, कोण फुडें सरता ताका फाटीं काडटा. आतां 15 वर्सां जाली तो एक फावटी MLA, 2 फावटी मिनिस्टर जाल्लो आसा. खंयच्या बायलाक तेणी फुडें काडूंक ना. खंयची बायल जाल्यार फुडें सरता त्या बायलेक तेणी फाटीं काडलेली आसा. म्हणजे खंयचो रिजर्वेशन करता, कोणाक बसोंक दिना, तेजें कितें ना कितें आसता. हांव म्हणटा जेन्ना तुमी प्लॅटफॉर्मार वयता न्ही, व्हडलीं व्हडलीं भाशणां कित्याक दिता, तुमचें खावपाचें जाता, दाखोवपाचें जाता, तसलें कित्याक करता. जेन्ना महिला दिसता कितें, जेन्ना आमकां आतां फुडें काडटा तेन्ना तांकां आमी खंय तरी फुडें सरतलीं अशीं दिसता. पण हांगा तशें जावंक ना. हांव फक्त मुर्मगांवचें उलयता, बाकीच्यांचें उलयना. कित्याक हांगा मुर्मगांवानूच चड तशी केसीस जाल्ल्यो आसा. एक कावन्सिलर जालो ताका फाल्यां खंय दिसता की ते फाल्यां MLA जायत, आनी कितें ताका भंय दिसता. तुका भंय कित्याक, तुवें काम केलां बरें, लोक तुका बरें दिसता, तुका भिवपाची गरजूच ना न्हू. एक रावंड मारल्यार तुका सगळे लोक वोटींग मारतले. म्हणजे सगळे तुजे आतां कावन्सिलर बसयला, तुवें कॅन्डिडेट घातला न्हू, तूं एकूच फावटी प्रचार केला, तूं एका घरान 4 फावटी वयता, 5 फावटी वयता, हेका मेळटा, ती कित्याक करता तूं? तुका भंय कसलो दिसता? महिलांचो भंय दिसता काय दादल्यांचो भंय दिसता? म्हाका सांग तूं. आतां तेंचे आतां कॅन्डिडेट तेणी घातला, तो एका वॉर्डार 3 फावटी रावंड मारता. अरे तुका तुवें बरें काम केलां, हें फावंडेशन घातलां, तें फावंडेशन घातलें, तुका भंय दिसपाची गरज ना. तुजें 9 कॅन्डिडेट सुशेगाद बसला ते जिखून, तुका प्रचार सुद्दां करपाची गरज ना. ताका फक्त महिला कित्याक जायी, खंय मिटिंगेक जायी, तांकां सुद्दां महिलांक दिसता की आयज मिटिंगेक आपयता, फाल्यां खंय फावंडेशन आसा, गटर आसता, इनॉग्रेशन करता, तेन्ना तांकां फाल्यां दिसता की आमी आयज आमकां आपयता जाल्यार फाल्यां आमकां तो कावन्सिलर करीत जा, फाल्यां आमकां खंय फुडें काडीत अशें दिसता. त्या हितून ती वयता. पण तशें हांगा नासता. पण सगळ्यांची कांयच हांगा हें पंख गरुडाची झेप घालता म्हणटा न्हू, तो हांगा सगळ्यांच्या महिलांचे पंख कातरून बसलेले आसा. कापला तेणें ऑलरेडी फर्स्ट 1 to 9 वॉर्डान तशें केलेलें आसा. आनी हो आयज मिनिस्टर सांगता की जे तेजे बरोबर महिला आसा न्हू, ती म्हाका दिसता ताका भियाता. जी महिला तेज्या वांगडा आतां त्यो सांगता ते आयकता जाल्यार तो तांकां बरो आसता. जी महिला सुबेज सांगता तेजें आयकना, त्या महिलांक तेणी सायडीक काडलेलें आसा. आनी आयज हो महिला दीन असो म्हाका दिसता 1 to 9 म्हणून सॅड महिला दीन जाला असो दिसता. महिला दीन असो हें सुद्दां हॅप्पी असो ना दिसना. कित्याक खंयच्या महिलांक समज महिला दिनाचो हें कळना, अर्थ कळना न्हू, तेज्याच फाटल्यान नाचपाची आनी तो कितें सांगता तें आयकपाचें.